गोय राज्य खासगी बस दनियांनी शेनवारा पत्रकार परिषद घेतली। गोय सरकार खासगी बस दनियांक तशेंच सरकारी कदंब बशीक एकाच नदरेन पळयता आनी फावो तें अनुदान दिता। सरकारा आड बेठोस बोवाळ करून धंद्याची वाट लावची न्हय म्हण गोय खासगी बस संघटनेन म्हळां। आरडेक्स गो खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमकां दिसता हो सीएम दोनाय दोळ्यांनी एक कदंबाकूय पळयता आनी आमकांय पळयता। म्हणजे आमकां अशें दिसता की तेणी दोनूय गोंयकाराचोय धंदो आमचो राखला। कित्याक आयज बसवाल्याचो धंदो हो गोंयकाराचो, टॅक्सीवाले हे गोंयकारूच, टू व्हिलर पायलट आसा हे गोंयकारूच आनी ह्या सीएमान ह्या इतल्याय गोंयकारांक आमकां अनुदान दिल्लें आसा गाडयो नव्यो घेवपाक। तितून करून काल एक एसोसिएशन आमचें दुसरें एसोसिएशन आहा, तेणी एक स्टेटमेंट काडलो तेजे जनरल सेक्रेटरीन की हे जे आमकां पयशे जर मेळना सारके जाल्यार आपूण स्ट्रायकाक बसतलो म्हणून। आमी त्या लिडराक सांगूंक सोदता की तूं जें करता आनी कितें कितें करून पळय तुजें कितें करता, तूं एकाच जाग्यार सद्या स्थिर ना। तूं हांगा धांवता, तूं हे पार्टीक जॉयन जाता, ते पार्टीक जॉयन जाता, हें तें करता आनी आमची वाट लावनाका। आमचें सरळ तुका सांगप, आमच्या धंद्यान मोदी तूं येवं नाका। ही स्कीम जी आसा ही सरकारान आमकां दिल्ली आसा, आमी जबरदस्तीन ही स्कीम घेवंक ना आनी आमी सरकाराचेर जबरदस्ती करूंक शकना। ती दिना जाल्यार आमी बसी बंद करतले, हंगर स्ट्रायकाक बसतले हें न्हू। आनी तेजो जो प्रेजिडेंट आहा विशाल देसाय, ताका आमी फोन केलो, आरे तूं कितें स्टेटमेंट काडटा? तेणी आमकां सरळ सांगलें, आरे आपलो तो जनरल सेक्रेटरी आहा तो आपल्याक सांगीक वचून ना कितें करता तें, तो स्टेटमेंट काडटा, सरकाराक धमक्यो दिता। आमी ह्यो मातूय खपोवन घेवचे ना।